Christmas time, I want to wish all the people of Goa, all the people traveling to Goa as tourists, all the people who are staying abroad, working over there, all the Goans, I want to wish them a Merry Christmas. May this Christmas bring a lot of happiness, joy, and prosperity in their family. Once again, a Merry Christmas. जेन्ना आमी मिटींग घेतलेली त्यांचो इश्यू अंडरस्टँड जावपाक तेन्ना हांवें स्वता ऑलमोस्ट 50 ते 60 टॅक्सी स्टँडाचेर वचून हांवें मिटींगे घेतला. नॉर्थ गोवा ऑलमोस्ट म्हाजे कंप्लीट जालें. म्हणजे हांव जर वचून घेवपाक शकता, जर आरजी वचून जर घेवपाक शकता, जेची कांय कॅपेसिटीच नासली तेन्ना, जेन्ना आमचो कांय अस्तित्वच नासलें, जाल्यार एक डिपार्टमेंट कित्याक घेवपाक शकना, सरकार कित्याक घेवपाक शकना? म्हाका तरी 100% दिसता की टॅक्सी कार स्टँडार जे आसा नाजाल्यार ते एरियन आहा ते 100% मिटिंगेक येतले, 100% ते आपले सजेशन्स दितले. पूण तो जो एक्सरसाइज आसा ना, तो जो स्टेप आसा तो सरकारान घेवपाक जाय. फक्त लिडरां कडेन मिटिंगे घेवन वयर रावन भाशणां ठोकून कसली एपां हाडून खड्ड्यार घालपाक, बॅच काडपाचे गजाली हे सरकारान करपाक जायना. आनी हे सरकारचे इतल्याक लागून कळटा की 5 तारखेर फ्लायटी देंवता जाल्यार आजून टॅक्सी कोण चलयतलो, कितली परमिटां आसा, कोणाची टॅक्सी आसतली, कसलो ड्रायव्हर आसतलो, कितें आसतलें हें फायनल जाल्लें ना. सो एक सॅड गजाल की गोंयचो सरकार हो एक सेंटराचो एक कितें म्हणटा एजंट कसो सद्या वागता. चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत जो आसा तो फक्त इनॉग्रेशनां, तो फक्त ओपनिंग्स, तो फक्त फेस्टिवल्स आनी तो फक्त आपले टूर करीत आहा. म्हाका खबर ना तेका गव्हर्मेंटाचे फायली इतली डिपार्टमेंटां तेज्या कडेन आसा, ते फायलीचेर सायन मारपाक ना, ते फायली पळोवपाक, ते नोटिंग्स पळोवपाक, सर्कुलर पळोवपाक, ते बाकीचे कितें येता ते तेंचें कम्युनिकेशन पळोवपाक तेका केन्ना टायम आसता काय म्हणून. आमकां तरी आमी तर इतलें सांगपाक सोदता की ह्या सरकारान एकटो गुजरातचो मनीस IAS ऑफिसर चीफ मिनिस्टराक दिल्लो आसा, स्पेशल एडवायजर म्हणून. एकटो तेंच्यांनी आनी एक मनीस हाडलेलो आसा. हे दोगूच जाण सरकार चलयता आनी चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत एक पपेट कसो, एक एजंट कसो फक्त थंय सायनी मारता आनी गोंयकारां पासून विकून कोणाक तरी भायल्यांक विकता. आनी गोंय आयज गोंयकार चलयना, गोंय आयज भायल्या राज्यांसून येयल्ले 2-3 जाण जे स्पेशल IAS ऑफिसर आहा तेच चलयतात. हेच्या पयलीं तेंच्यांनी उदकान चलता तसली कसली तरी एक बोट, तेन्ना दिलीप परुळेकर आहलो, ती बोटूय फेमस जाल्ली, ती उदकानूय चलतली, रोडारूय चलतलें असलें कितें नाटक आहलें. मागीर ती डबल बस आहली ती तेंच्यांनी काडलेली. मागीर ते गो लायव म्हणून तेंच्यांनी ते बायसिकलूय काडलेले. अशें कितें मागीर हेलिकॉप्टर येयल्यान आमकां दिसलेलें की आमकां केन्ना 70च्या लोकांक जर थंय कितें इमर्जन्सी जाल्यार थंयच्यान GMCन हाडपाक बाबाच्या फोनाचेर थंयसर डायरेक्ट आमी GMCन पावतले म्हणून आमकां दिसलेलें. पूण ते हेलिकॉप्टरूय ना आनी CMूय ना. सो हे गजाली जे आसा हे लोकांक इतलेंच सांगपाक सोदता की पेडणेकारांक स्पेशली अजीत आरोलकर तर तुमकां आयज मिटिंगेक फटयतलो, तो रजिस्टर करून घेतलो, तो सांगता डॉक्युमेंट तुमी मागीर हाडून दिया, जिताच्या भाशणान तुमी येवं नाका, ह्या जितान तुमकां ऑलरेडी फटयल्लें आसा. शिवोलेचो ब्रिज क्रॉस करून अजून गोवा मायल्साचे टॅक्सी वयता. आतां तरी ते जिताचे भूत आसा तकलेर ते काडून उडया. हे दोगूय जाण जे आसा ते जितले लँड डिलींग पेडण्या जातले, जितले भायले बिल्डर्स हांगा येतले, जितले माफियाज येतले, तितलो तांकां बेनिफीट जातलो आनी ते तुमकां लागून कांयच काम करपाचें ना. जर केल्लें जाल्यार आतां मेरेन तुमचे जॉब, तुमचे टॅक्सी, तुमचे कॉम्पेन्सेशन, तुमचे रायट्स तुमकां मेळटा आसले.